नमस्कार, हांव साईदत्त कामत आणि तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण ऑन RDX गोवा. पावस पडपाक लागला खरो, पूण राजकारण जे आसा तें मात तापिलेत आसा. वारें थंड, पावस थंड, पूण राजकारण गोयचें सामकें गरम. आतां राजकारणाचेर जर उलोवपाचें जालेंच जाल्यार राजकारणांतले जे राजकारणी आसात, पॉलिटिकल लिडर्स आसात, हांचे कडेन आमी उलयतातच, पूण ताज्या भायर जे कोण पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आसात, जे रस्त्याचेर येवन सरकाराच्या अगेन्स्ट जावं किंवा खंयच्याय विशयाचेर जावं बोवाळ मारतात किंवा ज्याचेर तांचे सदांच उलोवप चालू आसता, अशा लोकां कडेनूय उलोवप हें आमचें कर्तव्य आसता. आनी म्हणूनच आज आमच्या ह्या कार्यावळीक आमचे बरोबर आसात वन अँड ओन्ली रामाबाब काणकोणकार. वी वेलकम यू टू द शो. थँक्यू सो मच साहेब. हांवें उलयता आसतनाच म्हजें एक कर्तव्य म्हणून सांगलां की तुमचे कडेनूय संवाद करपाचें. आतां जेन्ना कर्तव्य म्हणटा तेन्ना तुमचें कर्तव्य कितें हें सगळ्यांक खबर आसा, पूण ह्याच कर्तव्यांतल्यान तुमी सांगपाक शकतात की आज जर गोंयचें राजकारण आमी म्हणत सद्याक कितें परिस्थिती आसा? सगळ्यांत पयलीं देव बरें करूं म्हणटा की एक ऑपॉर्च्युनिटी पॉलिटिकल एक्टिविस्टांक पॉलिटिशियनाक ऑपॉर्च्युनिटी काही प्रमाणान मेळटा ओके पॉलिटिकल डिस्कशन्स करपा लागून. पूण पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जे आसा पळय तातूंत खुबशे कमी प्रमाणान आमी मेन स्ट्रीम मिडियाचेर दिश्टी पडटा. सो RDXाक हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या बाबतींत. पॉलिटिकल सिनारियो तर पळोवपाक गेले, राजकारण तापत आहा. इलेक्शन लागीं 1.5 वर्स सुमार उरलेलें आसा आणि रुलिंग पार्टी कडल्यान राजकारण जे हल्लेले आसात ते पोर्टफोलिओ बाबतीन हल्लेले आसात आणि ओपोजिशनान जे हल्लेले आहा ते इश्यू बेस्ड हल्लेले आसात. सो रुलिंग बाजूचे जर पळोवपाक गेले जाल्यार आज कोणाची मिनिस्ट्री कोणा कडेन आणि आज मुद्दम पळोवपाक येता की संघटना बीन सगळ्यो जाग्यो जाल्ल्यो आहा. जी संघटना केन्ना इश्यूक लागून दिश्टी पडना ती संघटना आतां दिश्टी पडटा पोर्टफोलिओक लागून. म्हणल्यार पोर्टफोलिओ इज अ मेन म्हणल्यार मुद्दो कसो दिश्टी पडटा आणि जो जेन्युइन इश्यूज जे आहा पळय त्या इश्यूचेर डिस्कशन जायना अशें म्हाका दिसता. आणि ओपोजिशनान जर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार ओपोजिशन इज रियली वीक इनफ. वीक कित्याक लागून ताचेर खूब चर्चा करपाची गरज आसा, पूण ओपोजिशन इज वीक इनफ टू फायट द रुलिंग. कित्याक आज ओपोजिशनान आशिल्ले आमदारूय विकते घेवन थंयसर गेल्ले आहा आणि ते 33 जाल्ले आहा आणि 7 आमदार जे टोटल 4 पॉलिटिकल पार्टी मेळोन 7 आमदार उरलेले आसा. सो हेजेर म्हाका दिसता की खूब डिस्कस करपा सारखे भरपूर विशय आसा. पण आयच्या तारखेक ओपोजिशनाचो रोल जो आहा पळय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आनी एक्टिविस्ट जे आहा पळय ते बऱ्या प्रमाणान मुखार व्हरतात इश्यूज. सो तुम्ही म्हणटात की ओपोजिशनाच्या परस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जे आसा तांकां सगळ्या गोंयकारांनी दाद दिवपाक जाय, क्रेडीट दिवपाक जाय फॉर टेकिंग आउट द इश्यूज इन फ्रंट ऑफ द पब्लीक. ऑफकोर्स हांव एकच कामा खातीर हें हांगा कंटिन्यू करता आसतना डिस्टर्ब करता. तुम्ही पयलें जेन्ना उलयता तेन्ना म्हणलें की काही संघटना ज्यो आसात त्यो हरशीं न्हिदिल्यो असतात, पूण आतां जेन्ना पोर्टफोलिओच्या वेळार जेन्ना पळय विशय उलोवपाचो वेळ आयलो, जागे जावपाचो वेळ, ते जागे जाले. खंयची संघटना ही गोंयकारांकय कळ्ळें आसतली, म्हाकाय खबर आसा, तुमी उलयल्यार तुमकां ऑब्वियसली खबर आसा. तुमी म्हणटात की राजकारणाक भितर करप्शन जाल्यार चलता, पूण ते आपल्या समाजाच्या खंयच्या तरी मनशान ते करप्शन केलें जाल्यार आपूण ताजेर आवाज उठयतलो नाल्यार उठोवचो ना, अशी एक मेसेज तुम्ही सांगपाक सोदतात की कोण तरी दिवपाक सोदता म्हणून. सी बेसिकली संघटना जी आहा पळय ती समाजा खातीर केल्ली आसता, पूण आयज ती पॉलिटिकल पार्ट्या खातीर आनी पॉलिटिकल लिडरा खातीर केन्नाच्यान जाली हें अजून पर्यंत समाजाक कळून येवंक ना. आनी ते मागीर खंयचेय समाजाचे लोक आसूं, समाजाची बरें करपा खातीर ती संघटना जाता. सो समाजाचे बरें करपाक जेन्ना संघटना जाता जाल्यार समाजा जेन्ना खंयची पॉलिटिकल पार्टेक अफिलिएट आसपाक जायना ती लिडर तयार जावं, पूण अफिलिएशन जेन्ना येता पळय तेन्ना ते मागीर 10 वर्सां न्हिदून रावता संघटना आपली कामां करपाक, आपली पर्सनल कामां करपाक आनी कितें पोर्टफोलिओ हें ते सगळें करून वोगी रावचें पडटा न्ही तांकां. सो बेसिकली म्हाका दिसता संघटनेन समाजाचें काम करपाची गरज आसता. मागीर ते पॉलिटिकली कोणाक सपोर्ट करता इंटरनली कितें आहा ती वेगळी गजाल. पूण आयच्या दिसा अशें म्हाका दिसूं येता की संघटना म्हणटा ती आयज पॉलिटिकल लिडराची संघटना जाल्ली आहा की संघटना म्हणटा ती एक समाजाची संघटना जाल्ली आहा. हेजेर क्वेश्चन खूब निर्माण जाता, गोंयभर निर्माण जाता. इट इज नॉट पर्टिक्युलरली अबाउट वन कम्युनिटी, इट इज एप्लिकेबल टू ऑल द कम्युनिटीज ऑफ गोवा. म्हणजे लोकां खातीर जे वावुरपी आसा ते म्हणटात ते लोकां खातीर कमी, नेत्या खातीर चड वावुरतात. एक्झॅक्टली तशेंच जाल्लें आहा सद्या प्रेझेंटली. आनी लोकां खातीर वावुरपाचें म्हणल्यार लोकांचे विशय आहा पळय तेन्ना संघटना कित्याक लागून भायर सरना. आतां फॉर एक्झाम्पल हांव जेन्ना भंडारी समाज हो सगळ्यांच्याक व्हडलो समाज आसा ओके, जेन्ना सिद्धी नायकाचेर जेन्ना रेप जालो, मर्डर जालो, ताच्या नंतर ती संघटना ते चेडवा खातीर भायर सरोंक जाय आशिल्ली ती कित्याक लागून सरना.
पॉलिटिकल पोर्टफोलियोज वयर सकयल जाता नाजाल्यार लिडर जाता नाजाल्यार तेन्ना मागीर संघटना भायर सरता. सिमिलर भाशेन जेन्ना आयज एसटी कम्युनिटीचो हांव एक एग्जांपल उदाहरण हय, दिता. हय. एसटी कम्युनिटीचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाच्या टायमार नाजाल्यार पर्संटेज वायज जर तर आमचो बजेट एलोकेशन जाता 10.23% ऑफ द बजेटरी प्रोविजन जो आसा एसटी कम्युनिटी लागून तेजेर काय उलयना. ताजे नंतर मागीर आमचे नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरियाज म्हणटा पळय त्यो नोटिफाय जाल्यो जाल्यार गांवचे गांव सांबाळून उरतले. हेजे बद्दल जेन्ना हे कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन्स आहा तेन्ना तेजे बद्दल काय उरना. FRC केसीस आहा पळय ताजे बद्दल काय उरना. सो हे जे विषय आसा पळय जेन्युअन विषय मागीर रिजर्वेशन जे जॉब रिजर्वेशन आसता ताजे बद्दल काय उरना. जॉब स्कॅम जाता तेन्ना तोवूय रायट अधिकार जो रिजर्वेशनाचो आसा विच इज मोर देन 50% ऑफ द पॉप्युलेशन आर अंडर रिजर्वेशन. सो त्या टायमाचेर ही संघटना कित्याक उलयना जॉब स्कॅमाच्या बद्दल. पूण तुमकां दिसना की हे जेन्ना पळय विशय असले पळय येतात आणि सोशल मिडियाचेर जावनी किंवा टीव्ही चॅनल्साचेर जावनी जेन्ना हे सगळे विशय गोंयकारांक दिसतात तुमकां दिसना की गोंयकारांनी चड एक्टिवली पार्टिसिपेट जावपाक जाय, रस्त्यार येवपाक जाय. आमी फक्त गोंयकार कमी पळयतात. गोंयकार आसातच, खंयचे गोंयकार जे तुमचे सारखे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किंवा जे आपल्याक सोशल वर्कर आणि एक्टिविस्ट म्हणटात जे हेच लोक आमकां रस्त्यार दिश्टी पडटात. पूण जो एक पळय नागरीक आसा तो खूब कमी प्रमाणात दिश्टी पडटा. जर समजा तर ताका विचारत सुद्धा तो खंयचे तरी ऑपोजिशन पार्टीक किंवा खंयचे तरी एका पॉलिटिकल एनालिस्टालो घट्ट आसता जेन्ना तो सरकाराच्या विरोधात आवाज उडोवपाक रस्त्यार येता. तुमकां दिसना की गोंयच्या लोकांनी खंय तरी मातशें ह्या बाबतींत भितर ना कितें जाता तें जावं आपूण झगडटलोच म्हणून मुखार येवपाक जाय. पहिली गजाल म्हणटा ती सगळ्या चडशे गोंयच्या लोकांक लाचार करून दवरले हा सरकारान. म्हणल्यार आपल्याचेर डिपेंडंट आपूण सांगता ते भाशेन वागप जाल्यार तुजी आपूण कामां करतलो. म्हणजे यू आर सेइंग वी आर हिप्नोटायज. एक्झॅक्टली वी आर हिप्नोटायज वे की हांव उलयलो काय न्हू म्हाज्या घराचेर कंप्लेन घालतलो. हांव उलयलो काय न्हू म्हाजे मातशें इलिगल कितें केल्लें आहा जाल्यार तेजेर घराचेर तेजेर येतलो. नाजाल्यार हांव उलयलो काय न्हू एक सामान्य मनशाची परिस्थिती सांगता तुका. म्हाज्या फॅमिलीक त्रास करतले. हांव उलयलो काय न्हू म्हाका जॉब मेळचो ना, म्हाज्या भुरग्याक जॉब मेळचो ना, म्हाज्या बायलेक आनी कोणाक घातले जॉब मेळचो ना. सो एक परिस्थिती अशी आसा क्लियर कट की सरकारी नोकरी तर मेळपा खातीर जाय तुमकां जाल्यार सरकाराच्या अगेन्स्ट तुया खंयच्याच विशयाचे बद्दल उलोवप ना जाल्यार तुका सरकारी नोकरी मेळोंक शकता. हे परसेप्शन जेन्ना जाता तेन्ना प्रत्येक मनशाक आपलो जॉब जो आहा पळय कित्याक जॉब मेळ्ळो जाल्यार आपली करियर घडयतलो तो. जॉब मेळ्ळो जाल्यार आपल्या घरा पयशे येतले. पयसो येयलो जाल्यार घरा कडेन पोसपाक मेळटले म्हळ्यार घर चलतलें. सो हे मागीर जॉबूच न्हू खंयचो धंदो करता जाल्यार पणजेकार म्हाका सांग पळय स्मार्ट सिटीचे हेजेर कितलेशे अक्षरशः लुकसाणान गेले. स्मार्ट सिटी म्हणटा म्हणल्यार सगळं खोणोन दवरलें लुकसाण जालें. पूण एकटो सुद्दां धंदेकार जो आहा पळय तो उलयलो ना. कित्याक म्युनिसिपालिटीक भिवन की ते लेटर धाडटले म्हणून. तरी म्हाका दिसता एक अशी एक मेसेज थोड्या लोकां कडेन गेल्ली आसा की कोण जो पळय अमके गजालीच्या अगेन्स्ट उलयता तो पिसो. हांवें पयर एक दीस एका मनशालो पोस्ट पळयलो फेसबुकार. ही इज एक्चुअली द सपोर्टर ऑफ रुलींग पार्टी. ताणें कितें तरी विरोधाक उलयलें जें ताका आवडलें ना. आतां हांव रुलींग पार्टीचो सपोर्टर काय हांव रुलींग पार्टीच्या अगेन्स्ट तें मागीर पयलीं आपूण एक नागरीक म्हणून कितें तरी उलोवपाक मनीस शकता. बरोबर. ताजेर थंय कमेंट आयले तूं पिसावला, तुका पिशी लागला, तुका सारके पयशे मेळना दिसता किंवा तुका आनी कोणी पयशे दिल्या दिसता. पूण ही अशी परिस्थिती कित्याक लागून आज निर्माण जाल्या? कारण तूं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आनी म्हाका दिसता तुज्या परस बरें उदाहरण आनी कोण दिवपाक शकना. आतां हातूंत भितर चूक लोकांची काय सरकाराची काय वयर कोण बसलो ताची काय आनी खंयची मंत्र्याची हें म्हाका दिसता तुमी एलॅबोरेट करपाक शकतात. सी डेमोक्रेसी सर्वायव उरतली जाल्यार चारूय स्तंभ आहा पळय ते सारखे आसल्यारूच ते फुडें चलोंक शकता. आतां चारूय स्तंभ म्हणल्यार तुका कितें सांगता हांव. एक म्हणटा तें आमचो एक्झिक्युटीव लेजिस्लेटिव्ह सारकी आसूंक जाय जाल्यार पॉलिसी फ्रेम सारकी जातली. दुसरी म्हणटा ती एक्झिक्युटीव पॉलिसी फ्रेम केल्ली एक्झिक्यूट करपा खातीर एक्झिक्युटीव बॉडी जाय. मागीर म्हणटा ते लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जे आमचे लिगल पर्स्पेक्टिवाचेर उलयता. आतां लिगल बॅटल म्हणटा लिगल म्हणटा ते कायदे फ्रेम करप आनी आमकां प्रोटेक्शन दिवलो. हे जेन्ना प्रोटेक्शन दितले तेन्ना दोनूय स्तंभ जेन्ना डॉमिनेट करता तेन्ना आमकां तेंचे कडल्यान प्रोटेक्शन दिवपाक आनी लिगल जस्टीस मेळपा खातीर लिगल पर्स्पेक्टिव्ह. आनी चवथो स्तंभ म्हणटा तो मिडिया. आतां मिडियाचो रोल जो आहा पळय लोकांचो विशय मांडप. आतां लोकांचो विशय मांडच्याक समज तर मिडियान
रुलिंग गव्हर्नमेंटाचो विषय मानलो काही प्रमाणाचे स्किमीक लागून नाजाल्यार आनी कितें बेनिफिट्साक लागून आनी कितें एडवर्टिजमेंटाक लागून जाल्यार लोकांचो विशय मांडपाक लागून कोण मांडटलो कित्याक लोकां कडेन उलोवपा खातीर आनी पावोवपा खातीर मिडियम जाय आतां लोक जेन्ना उलयता तेन्ना तो मिडियम पावोवपाक जाय आता सोशल मिडियाचेर जेन्ना तुम्ही म्हणलें की अटॅक जाता म्हणून आनी तूं पिसावलो म्हणून आता तुका फाल्यां सकाळी हांवें तर एक क्वेश्चन केलो न्ही की मिलिटरी झगडले सिंदूर मिशन जालें आनी हांवें तर बीजेपीच्या कार्यकर्त्याक विचारलें बाबा रे तूं सिंदूर घेवन आमच्या घरा कडेन बायलांक सिंदूर लावपाक येयला काय म्हणून विचारलें जाल्यार ते आतां कितें म्हणटले खबर आहा ते सेम स्टेटमेंट म्हणटले तुमी पिसावला काय कितें रे तुमी सपोर्ट करना म्हणून आर्मीक सपोर्ट करप आणि सिंदूर जे प्रोपोगंडा एक्सेप्ट करून घेवप हातून फरक आहा रे सो आज जो मनीस क्वेश्चन करता तांकां आउट ऑफ टॉपिक दिसता तांकां कशें जाय आमी प्रश्न विचारपाचे पूण सरकाराक दुखवता तसले प्रश्न विचारप ना म्हणजे तुमकां दिसता की आपूण एक फाटी जर सरकाराच्या विरोधाक उलयला की दुसऱ्या फाटी आपणे जर समजा कितें प्रश्न विचारलो सरकाराक तो आपल्या फावराक दिसना वेल्यान ताजेर सरकाराक दिसता की हाजो कितें आनी प्रोपगंडा आसा काय म्हणून दुसरी गजाल म्हणजे तुम्ही जेन्ना एक्टिविजम म्हणटात पॉलिटिकल एक्टिविजम जेन्ना तुम्ही एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट म्हणून प्रत्येक विशय घेवन जेन्ना रस्त्याचेर झगडटात तेन्ना प्रत्येकाक एक प्रश्न पडटा की हो जे पळय विशय मांडटा ते खरे काय फट थोडे जाण म्हणटात की इट इज अ पब्लिसिटी स्टंट जायते फाटी तुमकां दिसला आसतलें तुम्ही वाचले आसतले पेपराचेरय वाचले आसतले सोशल मिडियाचेरय वाचले आसतले की इट इज अ पब्लिसिटी स्टंट बाय रामा काणकोणकार इट इज अ पब्लिसिटी स्टंट बाय शंकर पोळजे इट इज अ पब्लिसिटी स्टंट बाय सो अँड सो आर्टिस्ट ओके आता हाजेर लोकांक तुम्ही कशें पटोवपाक शकतात की बाबा हे जे आपूण पळय करता इट इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टंट हे खऱ्यांनीच अशें जाल्लें आसा कितले जरी प्रूफ दाखयले जाल्यार सुद्दां ते प्रूफ बेश्टे म्हणपी लोक आसात सो आता हाजेर कितें उपाय आसा कारण सरकाराचे लोक आसात ते तर म्हणटले सरकार बरें जे कोण विरोध करपी आसा ते म्हणटले विरोध केलो म्हणटकीर हो मनीस बरो पूण ताका एक न्यूट्रल लायन आसता आता ही कशी आमी जोडपाची सी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रोपोगंडा खातीर काम करता म्हणटा न्ही आनी स्टंट करता म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता की जनतेनूय जेन्ना विशय कोण म्हणटा तेणी म्हणपाचें विशय रिझॉल्व जायना लोक त्रासान पडटा खंय विशय लोकांचे घेवपाचे आसता तेन्ना तांच्यांनी पॉलिटिकल स्टंट करचें पॉलिटिकल स्टंट करून तर इश्यू रिझॉल्व जाता जाल्यार ती बरोबर गजाल कोणाक तरी बेनिफीट जाता ते पॉलिटिकल स्टंट करून जरी तर कोण जेलीन वचून 2 दीस काडूंक शकता जाल्यार हांव म्हणटा तो मनीस म्हणपी आहा तो यो आनी पॉलिटिकल स्टंट करा प्रश्न असो येता की आज सरकाराक क्वेश्चन केले काय न्हू कोलवाळे जेलीन पावता मर्डरर उक्ते भोंवता तूंय पाविल्लो हाजेर तूं कितें सांगतलो कारण तूं जेन्ना पळय पाविल्लो तेन्ना सगळे कडेन गोंयभर बोवाळ आशिल्लो की रामा काणकोणकार जेलींत पावला अशें ताणें म्हणलें ऑब्वियसली फावरां उलोवपा आसतले विरोधां उलोवपा आसतले हांव तुमकां तो एक्सपिरियन्स विचारना पूण कित्याक ती परिस्थिती तशी आयली म्हणजे कित्याक लागून अशें कितें घडलें आनी कित्याक लागून अशें कितें घडटा की जे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आसात तांकां जेलींक वचचें पडटा म्हणजे खऱ्यांनीच जर तर सपोर्ट जर तर समजा जर तर लोकांलो आसा जाल्यार मनीस जेलीकय वचपाक जायना म्हणजे हाजेर तुमकां कोणाली चुकता दिसता सी एक गजाल आसा म्हाजेर 17 केसीस जाल्ल्यो हय आनी 17 केसीसीन एक नरेटिव्ह कितें सेट जातालो की ते केसीस घालता फेक आनी हांव वयता आदवोगाद काडटा आनी हांव केसी वयता बॉन्ड दवरता 50,000 25,000 10,000 ओके हे बॉन्ड दवरता आनी मागीर हांवें केसीन कोर्टान दिसपट्टे काडपाचे सो हेतून कितें म्हजो टायम वेस्ट जालो आनी सगळें आनी तेय दिसा जी हांवें केस पळयले ते स्टेट गव्हर्नमेंट म्हाजेर केस जाता सिंपल गजाल आशिल्ली एक थंयसर मायग्रंट जो आमचो हांगासर आशिल्लो साकवाल तो आमच्या इलेक्टेड पंच मेंबर जो भुतानी अगेन्स्ट झगडटा ताणें म्हणलें आपको इधर ही गाड देगा जमीन में कोणाच्या फुडल्यान म्हणलें की पुलिसांच्या फुडल्यान होम डिपार्टमेंटाच्या एम्प्लॉईसाच्या फुडल्यान म्हणलें सो आता जेन्ना आमच्या गोंयकाराक पुरतलो म्हणून मारपाचो न्हू सो हांवें कितें म्हणलें आमकां पुरचे पयलीं आमच्या राजाक पुरचो पडटलो की राजा प्रजेचे सेफगार्ड करपा खातीर आहा न्हू सो हांवें म्हणलें आमकां पुरचे पयलीं आमचो जो चीफ मिनिस्टर आहा पळय ताका तुम्ही करचो पडटलो आमकां मारच्या पयलीं कित्याक आय कन्सिडर मायसेल्फ एज वन ऑफ देम आनी पंच मेंबर वन ऑफ मी सो हे म्हणला म्हणून हांव कोलवाळे जेलीन
आता कोलवाळे जेलीन तशें म्हणलें म्हणून काय अर्थाचो अनर्थ घेतलो म्हणून ना अर्थाचो अनंत मागीर प्रोपोगंडा जालो कितें जालो पूण हांवें स्थळ मारलें की हांव बेल घेवपा ना ते म्हाका सांगताले थंयसर पुलिसूय सुद्दां तुका एफआयआर करून तुका सोडटा म्हणून म्हणलें मागीर केसी करपाक लोडपाक हांवें वचपाचो हांवें म्हणलें एफआयआर केला मरे आतां अरेस्टूय करूं तुमची कॅपॅसिटी हांव पळयता न्हू हय करा म्हणून सांगलें मागीर हांवें हांगासर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन म्हाका प्रोड्यूस केलो हांवें मॅडमीक पांय पडलो मॅडम म्हणलें हांव इतलेंच मागता तुजे कडेन की तूं म्हाका हांव तर क्वेश्चन केला म्हणून तर हांगासर म्हाका दवरता न्हू जाल्यार तूं म्हाका कितले म्हयने दवरा भितर भायर सरलो जाल्यार म्हाका डेमोक्रेटीक रायट फॉलो करचो पडटलो संविधान मानचें पडटलें आनी हांव भायर सरल्या उपरांत तेच क्वेश्चन करतलो पूण तुमकां जेन्ना पळय अशे इश्यूज फेस करचे पडले एखादलो एक पॉलिटिशियन खंयचोय आसा जाचें तुमी नांव घेवपाक शकता की तुमच्या तो फावराक आयलो किंवा एक खंयची पॉलिटिकल पार्टी जी कोण पळय सरकाराक आसा ते येवचेच नात पूण खंयची एक ऑपोजिशन पार्टी किंवा एक खंयचोय ऑपोजिशन पार्टीतलो लिडर जो आयलो तुमच्या सपोर्टाक की बाबा तुका आपूण भायर काडटा किंवा तुज्या फावराक आपूण आसा हें सांगपा खातीर कोण तरी आयलो न्ही ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीचे खुबशे जे लिडर्स आसा पळय जावं विजय सरदेसाय अमित पालेकर कॅप्टन बिरियाटो हे खुबशे लिडर मागीर आमचे MLA सुद्दां कार्लोस बाब फेरेरा असे खुबशे MLAs आनी ते भायर सरले आनी तांच्यांनी उलयलो आनी सपोर्ट दिलो अशें आसा की पॉलिटिकल पार्टीन प्ले केलो मेजर रोल बिकॉज एक्टिविस्ट इज अ व्हॉइस सो दे हॅव टू प्रोटेक्ट द व्हॉइस ऑफ अ कॉमन मॅन आनी एक्टिविस्ट सो त्या टायमाचेर तांच्यांनी भायर येवन तांच्यांनी सपोर्ट जो दिवपाक जाय आशिल्लो दिलो तेंच्यांनी ओके आतां जेन्ना तूं ऑपोजिशन पार्टीन सपोर्ट दिलो म्हणटा वॉट इज युअर रोल इन अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शन आणि ते विचारचे पयलीं म्हाका ताका एक कंटिन्युएशन आन्सर दिवपाक जाय पूण ते विचारचे पयलीं गोंयाक 2027 ऑब्वियसली तुजे आन्सर सगळ्याक खबर आसा की तूं हें सरकार नाकाच म्हणटलो ओके आतां लोक कितें मत दिता ते 2027 कळटलें बरोबर बट इफ नॉट बीजेपी गव्हर्नमेंट देन हू एल्स इन 2027 इज इट नॅशनल पार्टी म्हणले म्हणटकीर काँग्रेस आयली बाकीचे थोडे आसात ऑर वेदर यू वील गो अहेड विथ आमची रिजनल पार्टी तातूंत भितर गोवा फॉरवर्ड आसा तातूंत भितर सगळ्यांत इम्पॉर्टंट रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा कितें म्हणणें आसा सी एज ऑफ नाव 2027 आमकां सगळ्यांक खबर आसा की बीजेपी घरा बसपाक जाय आणि आमी ताज्या बद्दल सारकें स्तर काम करता आणि आमचो वीकनेस जो 2022 जालो स्प्लिटिंग ऑफ द वोट्स विच हॅज गिवन अ बीजेपी अ क्लियर तुम्ही मानतात की आरजीपी प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्लिटिंग इन तुगेले हे आमगेले कितें म्हणटात ते मतां फोडपाक लागून आरजीपी प्लेड अ मेजर रोल एक्झॅक्टली कारण स्प्लिटिंग जशें तुमी म्हणलें वोट स्प्लिटिंग किंवा वन सायडेड वोट्स हाजेर एनालिसीस खूब आसतले कित्याक कोणे कशें मत मला ती खबर ना पूण vote splitting was happened only because of Revolutionary Goans Party. I will not consider only Revolutionary Goans Party. There are certain parties which has come, but major dent which was created is by the Revolutionary Goans Party. And you cannot fight the elections on the basis of maka migrant vote naka 33% which is migrant in Goa and then from that 67% of votes there are so many people who are not going to vote okay and from that 77% kiti asa pay yeah sorry 67% tatulल्यान मागीर आयडियोलॉजिकल हिंदुत्व आयडियोलॉजिकल बीजेपीक वोट मारपी आहा क्रिश्चन आयडियोलॉजिकल क्रिस्तांव लोक काँग्रेसीक वोट मारपी आहा तातूंतले मागीर जिखतले कशे सो बेसिकली वॉट आय मीन टू से व्हेरी क्लियर लास्ट टाइम अजेंडा जो सरकाराचो आशिल्लो पळय तो फियर सायकोसिस मायग्रंटाकडे करप आणि त्या मायग्रंटांक आपल्याकडे हाडप तो त्यांच्यानी सिस्टमॅटिकली हाडलो म्हणजे तुम्ही हातूंत भितर आरजीपीची मिस्टेक म्हणना ना मिस्टेक यू से स्प्लिटिंग ऑफ द वोट्स डिड हॅपन बिकॉज ऑफ आरजीपी बट इट हॅपन ओनली बिकॉज ऑफ बीजेपी दे प्लेड अ मेजर रोल was like kind of conspiracy you're trying to say major role was very systematically organized okay see migrant म्हणले म्हणून तुम्ही एक सिंपल गजाल सांगता पण ऑपोजिशन हातूंत भितर हुशार आसपा जाय आशिल्लें अशें तुमकां दिसना ऑपोजिशन सी when opposition political parties जी आसा सध्या प्रेझेंटली आपण पॉपअप करून तर कॅन्डिडेट घालतले रुलिंग पार्टी आहा पळय ती जंय जंय जाय थंयसर आपल्याक कॅन्डिडेट घालतलो पॉलिटिकल पार्टीचे जाल्यार ते सिस्टमॅटिकली जिखतले न्हय रे आतां सिंपल गजाल तुका सांगूं सोदता की 2024 इलेक्शन्स MP इलेक्शन्स आमकां सर्री भशेन खबर आशिल्लें की आमकां
साऊथ गोवा सीट जो हा पळय तो खूप इम्पॉर्टंट असा हय. आणि कॅप्टन वियाटो इज वन ऑफ द एक्टिविस्ट हू वॉज चुजन बाय दी आमचे काँग्रेस पार्टी इंडिया अलायन्स पार्टी हय. इंडिया अलायन्सान तांकां दिलो आता म्हाका एक सांग इंडिया अलायन्स म्हणजे सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय आशिल्लें वाय डीड आरजीपी पुट अप अ Christian ST candidate in South Goa? It is only because the Christian votes of ST is sizable over there आणि क्रिस्तावाचे वोट तर डिडक्ट झाले जाल्यार ऑटोमॅटिकली मायनस झाले आणि बीजेपीक ते गो थ्रू मेळ आता गो थ्रू मेळ काय न्हू ते जाल्यार जिखले न्हू थंयसर कॅप्टन विराटो वन बाय ओनली 14,500 वोट्स 7,000 वोट्स हे साठी ते साठी वयता जाल्यार 110% ते सायडीन बीजेपी जिखताले सो आयज आमी एक्टिविस्ट येवन सांगले लोकांक जनतेक सांगले की बाबा डिव्हिजन केले आमचे साऊथ गोवा सीट गेले नॉर्थ गोवा वयता ते वयता साऊथ गोवा सीट गेले सो हे अवेअरनेस आहा पळय जावं तो एंथनी बाब जावं मागीर एक्टिविस्ट शंकर पोलजी जावं बाकीचे खुबशे एक्टिविस्ट पॉलिटिकल पार्टी अलायन्स सगळे एका येयले फोर्स तो डिफीट करपाक लागून शकलो जंय की तांकां ऑलरेडी सांगलेले तुम्ही कॅन्डिडेट घाली नाका म्हणून पण तेंच्यांनी मुद्दम कॅन्डिडेट घालचे पडटा तांकां दे हॅव टू टेल दॅट whom they are working for इट इज व्हेरी क्लियर म्हजे हिसपान जाल्यार So their vision is only to split up the votes अशें तुमी इट म्हणटात. इज व्हेरी क्लियर इट इज अ टाइम टू टाइम सिंपल गजाल सांगता तुमकां हय. दोन कम्युनिटी मेजर रोल प्ले करतात जरी तर ते मायनॉरिटी कम्युनिटी हा एक मायग्रंट आणि एक क्रिस्ताव कम्युनिटी आता क्रिस्ताव कम्युनिटी एकठांय रावन एक पॉलिटिकल पार्टीक सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीक जे आहा पळय ते वोट मारताले आता ताज्या नंतर बीजेपी सरकाराक कळून आयले की आमकां तांच्या भितर फूट घालपाक जाय आणि एक फियर सायकोसिस मायग्रंटा भितर करपाक जाय आणि एकदा फियर सायकोसिस मायग्रंटा भितर केली तुझे घर मोठा म्हणून सांगले तू समज हांव एक मायग्रंट माझे घर मोठे सांगले जाल्यार हांव कोणाकडे वयतलो भावारान आहा ते मनशाकडे वयतलो हांव वयतलो आणि मायकलाक सांगतलो बाबा रे माझे गट म्हणनाका पळय प्लीज तू टेन्शन घेनाका मागीर म्हणा हांव एक्झाम्पल घेता तुम्ही म्हणतात की रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचेर विश्वास दवरपाचो ना काय विश्वास दवरपाचो कितें तरी बरें हांव जातलें सिंपल गजाल सांगता डायरेक्ट हो कमेंट आसा आय डू नॉट ट्रस्ट मनोज परब इन द दीस पॉलिटिकल पार्टीनी खूपशे बरे लोक आरजीपीन सुद्धा खूपशे बरे लोक जे आहा पळय लोक जॉईन जाल्ले एकच एक बरे लोक जॉईन जाल्ले आसा पूण तशेंच लोक सोडूनय वता कारण रिसेंटली एक श्रीकृष्ण परब जो एक तरणाटो आसा तो आरजीपी सोडला आनी तो एएपीक गेलो वाय इज दीस शिफ्ट हॅपनिंग सी तांकां कॉन्फिडन्स लेवल मेळोना तांकां एकनाथ शिंदेच्या वांगडा हो कितें करतालो थंय कितें करपाक गेल्लो एकनाथ शिंदे जो एकनाथ मागीर चिवते जो आसा पळय हू वॉज अ ब्रोकर who played a role of getting पॉलिटिकल ब्रोकर ब्रोकर म्हणल्यार की लोकांक फक्त रियल इस्टेट ब्रोकर दिसतात ताजे खातीर ते क्लियरली सांगचे पडटा पॉलिटिकल ब्रोकर चिवते बीजेपीच्या वांगडा फडणवीसाच्या वांगडा आणि चिवतेच्या वांगडा दिश्टी पडलेलो हाज्या वांगडा कितें प्लॅन जाल्ले इलेक्शना पयलीं आणि हो चिवते इतले आरजीपीचो मोग महाराष्ट्रान रावन गोंयान मोग कसो आयलो जो इलेक्शना टायमार तो वेंग मारता कोणाक मारता मनोज परबाक मारता सो हाजो क्वेश्चन कसो मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा आता म्हाका एक सांग बीजेपीच्या वांगडा आहा शिवसेनेच्या वांगडा आहा तूं जाल्यार तुजो हेजे पॉलिटिकल पार्टीचो मोग कसो आयलो आणि वो तांकां गाठी म्हणटात रे मायग्रंट म्हणटात रे सो महाराष्ट्राक मोग कसो येयलो चिवते म्हणल्यार हातून क्लियर कट कळटा की हो सिस्टमॅटीक गेम प्लॅन आशिल्ली आणि हो गेम प्लॅनीन हे लोक जे आहा पळय ते फसले लोक वायट ना आरजीपीन जॉईन जाल्ले इमोशनल जे लोक जॉईन जाल्ले ते लोकूय वायट ना पूण हे गेम जी जाली पळय तांचेर ती व्हडली गेम जाली आणि म्हाका दिसता असले गेमीन फुडें पडचे न्ही लोकल पॉलिटिकल पार्टीचे आसप हे गरजेचें आसा हे डेफिनेटली गरजेचें आणि आयज जरी तर विरेश बोरकर आसा तेतून हांव रिस्पेक्ट करता विरेश बोरकराक पूण आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की विरेश बोरकराक इंडिपेंडंटली काम कोण करपाक दिना तो कोण करपाक दिना तुम्ही म्हणटा मनोज परब तूं म्हाका एक सांग सिंपल गजाल एक विचारता तुमकां आता हांव कित्याक विरेशाक हांगा आपयल्या हो प्रश्न ताका पयलीं विचारचो पडटलो हांव विचारले जाता तुवें हांव सिंपल गजाल विचारता आता म्हाका एक सांग आणि ऑन कॅमेरा आसा कित्याक आमचे थोडे गोंयकाराक ताणी सांगिल्लें तुका अशें म्हणून चाडयो जाता हांगा ऑन कॅमेरा सारकें दिश्टी पडटा कोणे कोणाक कितें म्हणलां ऑन कॅमेरा म्हाका एक सिंपल गजाल सांग विरेश बोरकर जर तर असेंब्लीन आसलो काम करतालो सगळें करतालो वो गायब खंय आशिल्लो पार्लमेंट इलेक्शनाक तू बसता 45,000 मतां तुका दिता लोक आणि जेन्ना भुतानीचो प्रोजेक्ट जाता तेन्ना तू गायब बरें भुतानीच्या प्रोजेक्टाक विरेश बाब आयलो तांचो सपोर्ट करपाक
मागीर जरी तर तो आतां स्टडी करतालो म्हणटालो खंय हेतून ग्रावंडाचेर वचून कोणी पळोवंक ना स्टडी करतालो तो स्टडी अगेन्स्ट भुतानी ना स्टडी वचून आमी कितें चुकले काय म्हणून 24 तसो स्टडी करून भोंवतालो खंय अजून पर्यंत लोकांक कोणाकूय मेळोंक नासतना स्टडी करतालो म्हणून तें बरोबर आहा. भुतानी पळयला आसतलो. भुतानी प्रोजेक्टाक जेन्ना सगळे विरोध जालो, जेन्ना खापरेश्वर देवस्थानाचेर विरोध जालो, जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर अटॅक जालो, सगळे क्रिस्तांव भाव आयले, सगळे लोक उठले ह्या विशयाक जॉब स्कॅमाचेर जालो तेन्ना हो ना हो गायब ते बरोबर आहा. आतां TCPचेर डिपार्टमेंटाचे फुडल्यान हो बसलो. आतां प्रश्न असो येता चीफ मिनिस्टर आपले सीट वांटोवपाक दिल्ली वयता पळय वयर सकयल जाता तेन्ना हो प्रोटेस्ट हांगासर जाता खंय TCPचेर. आतां चीफ मिनिस्टर जावंक सोदता दुसरो कोण आहा तो सेकंड पोझिशनाचेर आहा तो. सो म्हाका एक कळना की त्या तारखेक 30 तारखेच्या टायमार 30 तारखेक म्हयन्या त्या 30 तारखेक TCPन मोर्चा जाता आनी त्या मोर्चाक विजिलन्स डिपार्टमेंट आहा पळय तो सस्पेन्शन ऑर्डर काडटा. जे पेंडिंग आशिल्ले 6 महिने पयलींच्यान सस्पेन्शन टू राजेश नाईक. आता सिंपल गजाल विचारूंक सोदता जे 6 महिन्यांनी जायना आसले ते 30 तारखेक जाले आनी 30 तारखेक एक्सटेन्शन काबार जाताले 5 एक्सटेन्शन काबार जाता आनी 2 सुमार तांकां ते सस्पेन्शन ऑर्डर काडटा विजिलन्स डिपार्टमेंट कोणा कडेन आहा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन आहा. मागीर हे अमकेच टायमाचेर हे कितें म्हणून दाखोवंक सोदता. सो हेतून व्हेरी क्लियर कट आमकां सगळ्यांक लोकांक जे समजोवपाचें आहा पळय ते क्लियर कट समजता. आतां प्रश्न असो येता रुलींग पॉलिटिकल पार्टीन जितले लोक आसा पळय ते सिस्टमॅटिकली ओपोनंटाक वापर करता आनी हेतूंतलो ओपोनंट आहा पळय तो एक. आतां दुसरी गजाल तुका सांगता त्या जशा 30 तारखेक ते बसले म्हणटा ते हे करपाक 2023 बसले म्हणजे परत सांगा खंय बसले ते कारण गोंयकार आमी TCPन बसले पळय प्रोटेस्टाक. अरे वो प्रोजेक्ट जो आहा पळय स्टार्ट जालो 2023 हांवें स्क्रीनशॉट काडला आनी फुल RTI आहा म्हजे कडेन. 2023 स्टार्ट जालो जाल्यार कुडका पंचायतीन 2 पंच मेंबर आहा RGPचे. म्हणजे आज 2 पंच मेंबर RGPन आहा. 23 सुरवात जाली फायल 23 आयिल्ली जाल्यार 23 ते 25 पर्यंत हांचे एकूय पंच मेंबराचे ऑब्जेक्शन कित्याक ना. दुसरी गजाल एप्रिलान हांणी ऑब्जेक्शन घातलें कोणी आमदारान. 2 वर्सां आमदाराक कांयच खबर ना इतलो व्हडलो प्रोजेक्टाचें डिस्ट्रक्शन जाता काय म्हणून आनी ओगी बसले 2 वर्सां जाल्यार गोंय कशें वाटयतले. कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट हडल जाता कांयच खबर ना. आता गुगल मॅपाचेर तुम्ही म्हणटात की सगळे अशें जालें की लास्टाक मागीर बोवाळ मारपाक हात लावपाक मातसो येवपाचो. बोवाळ मारपाक न्ही सिस्टमॅटीक तुका सांगता सगळें जालें खोणोन जालें सगळें जालें. आतां कितें आहा मेन एका टार्गेटान एका फारान 2 गजाली जावपाक जाय. आतां एक्झाम्पल कर हांव चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एक्झाम्पल. आतां म्हाका एका फारान म्हाजो ओपोनंटाक काबार करपाक जाय नंबर 1. ओपोनंटाक काबार करपाक जाय म्हणल्यार हांव कोण दुसरो ओपोनंट आहा पळय आतां तेज्या डिपार्टमेंटाक हांवें टार्गेट करपा लागून एक हायर केलो आनी त्याच बरोबर तेका लायमलायटान हाडपाक जाय फुडल्या इलेक्शनाची मतां फोडपाक जालें काम म्हाजें. सो पॉलिटिकली जरी तर आमी विचार करीत न्ही जाल्यार सिस्टमॅटिकली आमकां कळटा. पूण हाका ऑप्शन कितें जशें हांवें क्वेश्चन विचारिल्लो तसो हांवें प्रश्न विचारिल्लो की रिजनल पार्टी तुमकां जाय काय नॅशनल. तुमी ऑब्वियसली इंडिया अलायन्स सपोर्टर्स पूण इंडिया अलायन्साचें आज कितें जालां हें आमकां खबर आसा. AAP सेपरेट जाल्या सो इन 2027 वी डोंट नो म्हणजे सद्याक आमी आतां सेपरेटलीच उलोवया. काँग्रेस म्हणया AAP म्हणया TMC म्हाका खबर ना. त्या सायडीन गोवा फॉरवर्ड आसा दॅट इज अगेन अ रिजनल पार्टी. त्या वटच्यान MGP आसा त्या वटच्यान बाकीचे थोडे पक्ष आसात. सो वीच पार्टी डू यू थिंक कॅन डिफीट BJP क्लियर कट विथ अ मेजॉरिटी आनी ती पार्टी तुमकां जशें जाय ते गोंयाक करपाक शकता अशें तुमकां कितें दिसता. म्हाका दिसता की म्हाका तर विचारल्या न्ही I would always prefer a regional Goan party. But 1.5 वर्स उरलेले आहा. एक खंयची पॉलिटिकल पार्टी तर उबरावन एक मुवमेंट जावपाक जाय जाल्यार इट रिक्वायर्स टायम डेडिकेशन फोर्स सगळें जाय पडटा तुका तें कळ्ळें तुका फायनान्स. वॉट अबाउट यू फाल्यां एक रिजनल पार्टी हांव खंयची पार्टी आसनी किंवा एक नवी रिजनल पार्टी गोंयाक तयार जाता आनी ती जर तुमकां सांगता की रामा काणकोणकार वी वॉन्ट यू एज आवर candidate for so and so constituency, what will be your call? रामा काणकोणकार राजकारणाक ग्रासरूट लेवलाचेर जो पळय एक्टिविजम करता ते तशेंच उरतले काय पॉलिटिकल लिडरय जातलो. See, I have already contested 2 elections. It is nothing new for me.
आणि दुसरी गजाल आहा पळय, देर आर लॉट ऑफ ऑफर्स विच इज बीन कमिंग दॅट यू हॅव टू जॉईन. पयलीं कंटेस्ट करप आणि आता कंटेस्ट करप हाचे फुडें हातूंत भितर जमीन आसमानाचो फरक आसा. हय ते बरोबर. कित्याक ते तुमकांय खबर आसा, बरोबर. कारण जशे वारे वता तसो एक ते आमी म्हण आसा न्ही ती, हय वारे वता तशें सूप धरता. बरोबर. So तशें ते जावपाक जायना Okay. म्हणून हांवें हो प्रश्न केल्लो. हा. सो बेसिकली लोकल पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच आणि बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टीनी अप्रोच केल्लो आसा आणि आता म्हणटा की लोकल पॉलिटिकल पार्टीन येवन तर कॅन्डिडेचेर दिलो. म्हाजो सगळ्यात पयलो जो प्रश्न हे आसा पळय, एम इज टू डिफीट बीजेपी. अँड व्हेन आय नो दॅट आय एम गोइंग टू instead of just one particular constituency, if my focus म्हळ्यार डेंट जो आहा पळय या सरकाराक लार्ज पर्स्पेक्टिव्ह सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाक शकता, जाल्यार आय विल प्ले अ रोल वेर bringing all the political parties together to defeat BJP in 2027 election. This will be my major role. हांकां सगळ्यांक कित्याक मेन इम्पॉर्टंट इंडिव्हिज्युअली खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी आयच्या दिसा हांव बरोवन घे, आयच्या दिसा इंडिव्हिज्युअली नो पॉलिटिकल पार्टी विल बी एबल टू डिफीट BJP इवन आफ्टर हॅव्हिंग दिसता की व्हॅक्यूम आहा म्हणून, तरी सुद्धा ते डिफीट करपाक शकचो ना इंडिव्हिज्युअली, बिकॉज वी ऑल्सो नो दॅट देर इज नो रीच ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द ग्राउंड. कळ्ळें तुका, ग्राउंडाचेर चड पॉलिटिकल पार्टी ना जश्यो यांचे ऑर्गनायझेशन आसा ती. सो म्हाका जाल्यार दिसता की सगळे पॉलिटिकल पार्टीनी एकठांय हाडून तो डेंट क्रिएट करून सरकाराक घरा कडेन बसोवपाची कॅपॅसिटी सगळं पॉलिटिकल इंडिया अलायन्स जाल्यार 100% बसतले, म्हाका विश्वास आसा. कित्याक 1.5 वर्स आमचे कडेन उरलेले आसा आणि लोकल पॉलिटिकल पार्टीक म्हाका म्हाजें म्हणणें जाल्यार अशें आसा की काँग्रेस कॅनॉट बी इन अ ड्रीम वर्ल्ड ऑफ सेईंग दॅट वी हॅव आवर बेज वोट्स रेडी. Christians are our base votes. I do not mind jumping from one political to other party. काँग्रेसीचे निवडून येतलो आणि हांव बीजेपीन वयतलो, काँग्रेसीचे निवडून वयतलो केन्नाय बीजेपीन वयतलो डेव्हलपमेंटाक लागून, अशें तर तुमकां दिसता. एक तो जोक आशिल्लो, जोक म्हणजे खरीच गजाल ती. आयाराम गयाराम ते जालेंच. बायलेन खंय घोवाक विचारलें बीजेपी तिकेट दिता आसतना तूं काँग्रेसीक कित्याक रावता उबो. ताणें सांगलें खंय तूं आनी कितें गो, काँग्रेसीचेर जर आपूण पयलीं डायरेक्ट जर बीजेपीक जर रावत आपूण निवडून येतलो न्ही बेश्टो, पूण काँग्रेसीक जर रावत आपल्या बीजेपी कोट्यांनी पयसो दितली आणि घेतली भितर कोणाचो फायदो जालो हें हांव कोणाक हांगा क्रिटिसायज करपा खातीर म्हणना, पूण तुमी जशें उलयता पळय न्ही हाजो अर्थ तसोच जाता. दिस इज जस्ट अ जोक न्हू, नॉट इन रियलिटी. तू जोक म्हणटा तो, हांव रियलिटीन सांगता कितें जाता तें. रियलिटीन अशें जाता की काँग्रेसीचेर वोट मारपी दोळे धापून आमचे लोक आसा, ओके, हाताक वोट मारपी, म्हणल्यार तू कितें कर हाताक वोट. पयलीं आमचे बरें करून दवरले आहा, पयलीं आमी बरें केला, प्रोटेक्शन आहा, कम्युनल ना. सो ह्या बाबतीन मरे हाताचेर वोट मारपी तो जे लोक आसा पळय तांकां एक्चुअली ग्रांटेड घेतलेले आहा. ग्रांटेड कित्याक, आतां पळय सिंपल गजाल सांगता, खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक व्हॅल्यू आसता तांचे बेज वोट्स आसा तांकां, आणि ते बेज वोटीचे प्रमाणे तुवें तिकेट घेवची पडटा. अशें आयकलां आसतलें पयशे घेवन तिकेटी घेवप आनी मागीर पयशे दिवन तिकेटी जाता पळय, मागीर ते पयशे मेळे काय न्हू थंय गेले न्हू जिखल्या उपरांत. इन्व्हेस्टमेंट म्हणटा तूं. हांव इन्व्हेस्टमेंट. सो हांवें आयज समज एक 2 कोटी म्हणून इन्व्हेस्टमेंट केलो आणि पॉलिटिकल पार्टीची तिकेट घेतली, आता ते 2 कोटी भरून काडपाक जाय म्हाका, जाल्यार बीजेपी तुका कितले दिता, 5 कोटी दिले समज, जाल्यार 2 कोटी भरून काढले, 3 कोटी माझे फुडल्या इलेक्शनाचे इन्व्हेस्टमेंट झाले. सो ही परंपरा जी आहा पळय ह्या परंपरेन म्हाका दिसता लोकांक कळपाक जाय की आमचो 5 वर्साचोच एका निवडून हाडटा, नॉट मोर देन 5 years. पूण लोकय घुस्पता अशें तुमकां दिसना, कारण आतां कितें जालां, लोक म्हणटले की अरे बाबा हाका जर आमी काँग्रेसीक जर तर निवडून हाडटात ह्या कॅन्डिडेटाक आणि तो जर फाल्यां जर बीजेपी कडेन मरता, हजी बरें डायरेक्टली बीजेपीकूच निवडून हाडया अशें लोकांकूय दिसतलें न्ही. पहिली गजाल म्हणटा ती काँग्रेसीन बीजेपींतल्यान काँग्रेसीन आयले लास्ट टायम आणि तांकां तिकेटी दिल्यो. हय, ओके, देवाच्या फुड्यान विश्वास घेतलो. बीजेपीन आसलोलो मनीस काँग्रेसीन येता आणि काँग्रेसीन येवन तो कॅन्डिडेट म्हणून रावता आणि मागीर परतूय तो वयता, म्हणजे हे प्लांट करून धाडलेले जाले न्ही बेज वोट्सांक लागून. बीजेपीकू खबर आहा न्हू 2-3 हजार यांचे वोटर आहा थंयसर, आमी कशेंच येवपाक शकना, आता फॉर एक्झाम्पल कुमारजुआचो कॅन्डिडेट बीजेपी खबर आहा की आमकां ते सायडीन तर तो मेळ्ळो जाल्यार परत आमी हाडपाक आहा. ऑलरेडी पयलींच सेटिंग जाल्ली आसता, व्हिडिओ व्हायरल जावन आसलो. मुर्मुगांवचो कॅन्डिडेटाचो व्हिडिओ पयलीं आपूण रेडीच वचपाक रेडी आहा म्हणपालो, हम लोग इधर ये करके हम लोग रेडी है जाने के लिए बीजेपी में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अशें पयलींच रेडी आसता हे प्लॅन, फक्त कळना लोकांक, सामान्य लोकांक ते कळना ही पॉलिटिक्स. सो लोकांक वोट मारचे पयलीं हे पॉलिटिकल सिनारिओ अंडरस्टँड जावपाची खूब गरज आसा आणि म्हाका दिसता हे पॉलिटिकल अंडरस्टँडिंग जालें काय न्हू मागीर तुवें वोट मारचो.
धर्मा बद्दल जेन्ना कन्फ्युजन क्रिएट करून जेन्ना जाता पळय त्या बाबतीन वोट मारचो न्ही. आयच्या दिसा म्हाका दिसता खूब म्हणजे 1-2 मिनटां एक्स्ट्रा घेतलो हांव. आयच्या दिसा सरकारान भरपूर प्रयत्न केलो. छत्रपती शिवाजी वर्सीस सेंट फ्रांसीस झेवियर. छत्रपती शिवाजी म्हणल्यार बीजेपीचे पार्टी आणि सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणल्यार ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी म्हणल्यार हेजी म्हणल्यार तांच्या भितर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट जालो. छत्रपती शिवाजीचे सगळे कडेन पुतळे दिश्टी पडटले, एज्युकेशन सेंटर दिश्टी पडचो ना, हेल्थ सेंटर्स दिश्टी पडचो ना त्याच्या नावाचे, पूण स्टॅच्यू दिश्टी पडटले. सो हे कित्याक लागून आणि जंय जंय क्रिस्तांव आहा पळय थंयसर स्टॅच्यू पावतले छत्रपती शिवाजीचे. सो हेतून कितें कॉन्ट्रोवर्सी जावपाक जाय. क्रिस्तांव छत्रपती शिवाजीक हेट करता म्हणून अशें प्रोजेक्शन जावपाक जाय. सो हे सगळें घडोवन हाडटा पळय हे पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट. सो दीस शूड बी आनी मागीर फायनली ओवरऑल राउंड जाले आहा पळय ते तांकां वयचे. सो दुसरी गजाल आहा पळय आयज एसटी समाजाचेर तेंच जाता. एसटी समाजाचेर म्हणल्यार कितें जे कोण एसटी समाजाचे लोक आहा पळय आतां कंट्रोवर्सी तावडकराची आनी हेजी चल्लेली आहा कोणाची गोविंदाची. आतां म्हाका एक सांग जे कोण गोविंदाचेर बेजार आहा ते तावडकरा कडेन वयचे आणि तावडकरा कडेन बेजार आहा ते गोविंदा कडेन येवचे, पूण ओवरऑल येवचे बीजेपी कडेनूच. सो हे सगळ्यो ह्यो स्ट्रॅटेजी आणि वी नीड टू अंडरस्टँड. आता मायग्रंटाच्या बद्दल उलयता तेन्ना तुमकां ओदोय सांगिल्लें मायग्रंटाच्या बद्दल खेळ खेळलो आसा. आता घरां डेमोलिश चलता पळय, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर घेवन ते घरां डेमोलिश करता बरोबर. आयज गोंयान म्हाका सांग पळय हांव सरळ सांगूं सोदतां गोंयान 80% ऑफ द हाऊस विल बी इलिगल. की पयलीं जे घरां बांदताली पळय पंच मेंबराक सांगताले बाबा रे आमी घर बांदता बांद रे हांव पळयता न्हू अशी आमची हे आसले. आमी ते लिगल आमच्या गांवांनी लिगल करपाक कोण असले आसलेले बांद रे तूं हांव पळयता. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला ह्या आयज पंच मेंबर हो आले फुडले पंच मेंबर दुसरो कोण आहा. पूण ही लिगल पर्स्पेक्टिव्ह ज्यो आयल्ल्यो आहा पळय ऑर्डर्स आयल्ल्यो आहा पळय ह्याका कशे भशेन बरे तरेन वापरप. तूं उलयता मरे कोर्ट आयिल्ली आहा पूण तूं आमचो कार्यकर्ता आहा तूं ओके काय प्रॉब्लेम ना. सो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर सुद्दां हे सिस्टमॅटिकली आपल्या फायद्या खातीर वापरता. म्हाका दिसता कलियुगाक फक्त आमी लोकच लिगल आणि बाकी सगळे इल्लिगल अशें म्हणपाचें आणि हो इंटरव्यू सोंपोवपाचो. देव बरें करूं रामाबाब, तुम्ही आमचे कडेन उलयले, विशय बरे भशेन मांडले. पळोवया मुखार कितें जाता तें आनीक लोक हो इंटरव्यू पळोवन कशे रिएक्ट करतात. पॉलिटिकली एक्टिव्ह रावचे. पॉलिटिकली एक्टिव्ह सगळेच आसता, फक्त कितें आसा तो 3 इडियट्सांतलो तो चतुर म्हणटा तसो कळ्ळें न्ही. होता सबके पास है पर दिखाता कोई नाही. पॉलिटिकल नॉलेज जी आसा ती प्रत्येक गोंयकारा कडेन आसा. फक्त हांव इतलेंच मागतलो की बरे भशेन ही जी पॉलिटिकल जी राजकारणाची नॉलेज जे ज्ञान आमच्या लोकां कडेन आसा ते बरे भशेन तुमी लोकां खातीर वावुरपा खातीर ते घेवन मुखार वचचें आणि स्वताकय तातूंतल्यान एक अवेरनेस क्रिएट करून जे कितें बरें गोंय घडोवपा खातीर आमी करपाक शकतात ते आमी सगळ्यांनी करचें. इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.